नमस्कार. आता हे पळया तुम्ही, हे आता युरोपियन लोकांक भीक मागची पाळी येयल्या लॉकडाऊनच्या टायमाक. पळयात आता हे पेडणे तालुका हो बाजारपेठेन आता हिप्पी येयल्या. त्यांचे बिचारे हाल असे कुत्र्या सारखे चालले आहात. त्यांच्या सध्या पैसे ना त्यांच्याकडे, आणि हे भीक मागूंक सुरुवात केल्ली आहे. किती चाललेले आहे यांचे? हां धन्यवाद. तांकां खावंक जेवंक पैसे नसल्या कारणान ही परिस्थिती पळय. सध्याची परिस्थिती आमच्या इंडियन आता भुकेल्ले आहात. आता पोलीस येयले, तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की हांगासरल्यान चला म्हणून, पण आता ते कितें करतले? हे असा पेडणे बाजार वाईट दिसता. आता प्रत्येक ठिकाणी ही परिस्थिती तेंचीच न्हय, हे भायले न्हेयले तेंचीच म्हणना, आमची स्वताची स्थानिक लोकांची ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आता जे कमवून खाणारे आसात, ते कमवून खाणारे आहात तांकां सध्या काम धंदो ना, आणि जे कंपनी आसात आयुष्य स्थानिक आमच्या कांयशे गोंयान कंपनी भायल्यो ते कंपनीन भायले कामगार लायिल्ले आहात, आणि भायले कामगार नसल्या कारणान आता ते कंपनी आसा सध्या बंद दवरलेले आहात, आणि स्थानिक थोडेशे आहात ते बेकार आहात. म्हणटुशी आता स्थानिक जे आहात, गणपतीचो दीस आहा, चतुर्थी आसा, आणि तांकां कांयशे लोकांक पैसे ना, हातान पैसे ना, बायल भुरगीं आहात, फॅमिली आसा, आणि गव्हर्मेंटाचे कांयशे आहात ते जे हे आसात टेम्पररी कामाक आहात, तांकां जवळ जवळ 3-1 म्हयने पगार ना. असे बरेचसे आहात तांकां पगार ना. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता, हेंच्या खातीर अशी कितें कोण जे असे आहा भुकेल्ले आसा किंवा कोणाक ते तर कोणाक सांगूंक शकना, हे आता कोणाक सांगूंक शकना ते. हे पळया, हे आता कोणाक सांगूंक शकना, कितें करपाचें हेंच्यांनी? हांव आतां 100 रुपया दिता. टेक तर हांवें तांकां 100 रुपया दिले खावच्या खातीर. ते पळय आतां तो भुकेल्लो आसा, हो भुकेल्लो आहा पळय. हे रशियन आता भुकेल्ले आहात पळय. देवा कडेन मागता अशी कोणाक हे येवंक करनात की परिस्थिती, की अशी भीक मागपाची परिस्थिती येवंक करना. ते आता इतके एन्जॉय करपाक भायल्यान येयल्ले लोक, भायल्यान लोक एन्जॉय करपाक येयल्या. हे पळय आमचे डॉक्टर साहेब पालेकर, त्यांच्यांनी मदत केल्ली आहा 100 रुपया. धन्यवाद करता हेंचे, धन्यवाद करता खूप. ही आता परिस्थिती अशी भायल्यान एन्जॉय करपाक येयल्ले ते आता अडकल्यात. म्हणटशी तांकां आता जे भुकेल्ले आहा तांकां कोणा कडेन मागूंक शकनात, ही परिस्थिती जाल्ली आहा. तशी कोणी तरी मदत करपाची तांकां, इतकेंच मागता. तांकां कदाचित हांगासरल्यान वचपाची तांची हे आसा. धन्यवाद.